पेद्रूचें पयलें पत्र. अध्याय 1. जेजू ख्रिस्ताच्या धर्मदूतान पेद्रून पोंतुसांत, गलात्सियांत, कापादोसियांत, आसियांत आणि बिथिनियांत प्रवासी जावन शिंपडलेल्या समेस्तांक बरोवचें. तुमीच तीन देवा बापान सुरवेर थावन वळखून विंचल्ली, पवित्र आत्म्या वरवीं विंगड करून जेजू ख्रिस्ताक खाल जावचे जिणयेक समर्पून दिल्ली आनी ताचेंच रगत शेणावन नितळ केल्लें. धाराळ कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. हरसिल्लो जावं देव, आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताचो बाप. ताणे आपले व्हड काकुळतीन जेजू ख्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या भरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईबावीण बावानात असल्या दायजाक आयतीं केल्यांत. अंतिम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार असलेले सडवणेक देवाची पदवी भावार्था मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळतली. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यारय कितें जालें? पुटाक घालून वरोवन पळयल्ल्या नश्वर भांगाराप्राच चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू ख्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त, मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. ख्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारय तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यारय ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरां वरत्या संतोषान तुमी उमाळतात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्यांचें तारण तुमी जोडून आसात. तुमकां मेळोवंक आसलेले कुरपे विशांत सांगून दिल्ल्या प्रवाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशांत सत्रायेन विचार आनी सोदना केल्ली. ख्रिस्ताच्या कश्टां विशांत आनी त्या कश्टानंतर ताका मेळची आसलेले महिमे विशांत ख्रिस्ताच्याच आत्म्यान तांकां दाखोवन दिल्लें. हें सगळें खंयच्या वेळार आनी कोणा विशांत घडतलें म्हणलें तांणी सोदून पळयलें. तांचे पासत न्हय, बगार तुमचे पासत तांकां प्रवाद करून सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रवाद्यांक कळीत केल्लें. तांणी सांगल्ल्यो त्योच संगती आतां सर्गींत थावन आयलेल्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुमकां सुवार्ता परगट केल्ल्यांनी तुमकां कळीत केल्ल्यो. त्यो प्रत्यक्ष जाल्ल्यो पळोवंक देवदूत लेगून अत्रेकतात. ह्या पासत तुमचे जाणवायेचें कमर बांदून जागी रावा. जेजू ख्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभोंक आसा त्या कुरपे देण्याचेर तुमचो भरवसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदीं तुमच्या नेणारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. बगार तुमकां आपोवणे दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे चालींत भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचय. ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या चालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगार आईबावीण आनी खतावीण शेळयेच्या म्हणजे ख्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. संसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटींच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी भरवसो देवाचेर तुमी दवरला. आनी आतां सताक तुमी खाल जाल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आनी तुमच्या भावां भयणी वयर एक निश्कपटी मोग तुमचे मदें उदेला. देखून सगळ्या काळजान आनी यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा. कारण सासणाक जियेतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशा थावन न्हय, बगार अविनाशी देवा थावन तुमकां मेळ्ळा.
पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशाकुळ तणा बरी, सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी. तण बावता आनी फूल झडता, पूण सोमयाचो शब्द सासनाक बाळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. अध्याय 2. देखून खोटेपण, दगो, कपटीपण, मसर, निष्कुचार उलोवणे हें सगळें तुमी सांडा. नवेंच जल्माल्ल्या बाळकांबरी आपूट आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालेया. अशें बाचावेचे जिणयेंत तुमी वाडतल्यात. निजाकी सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां भोगून जाणात, तर ताका लागीं सरा. तोच तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलेलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानतात तसलीं आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटवून दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायजय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया, सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या फातर, विंचून काडलेलो आनी मोलादीक. ताचेर पात येवन रावलेलो, केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सतमानतल्यांक तो निजाकी मोलादीक, पूण सतमानिनात तांकां बांदतल्यांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलेलो तोच मुल्याचो फातर जालो. आदलाता तसलो फातर तो, पडोवंक करता तसली शिळा तो. अशें उतराक पाळो दिवन सतमानिनात तीं ह्या फातराक आदलोवन पडटात. हें तांकां देवाचेंच निर्मोणें. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक. काळोखांत थावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यान. आदीं तुमी एक परजा न्हय आसल्यात, पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात. आदीं तुमी काकुळत जोडूंक नातली, पूण आतां तुमकां काकुळत मेळ्ळ्या. मोगाचनो, तुमचे लागीं हांव प्रार्थितां, परगांवी आनी यात्रीक मनीस तुमी. देखून आत्म्याचेर झूज मांडतल्या कुडीच्या वडण्यान थावन अलग रावा. हेर जातींच्या मदें तुमची जिणी आक्षेपावीण जावं. अशें तुमकां तीं आतां खोटी म्हूण लेखून तुमचे विरोध उलयतीत जाल्यारय सोमी येतलो त्या दिसा तीं तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतलीं. मनशां मदें नमियारलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांक सोमया पासत तुमी खाल जाया. श्रेष्ठ अधिकार असलेल्या रायाक जावं बरें करतल्यांक प्रोत्साह दिवंक वा वायट करतल्यांक शिक्षा लावंक म्हूण ताणें नमियारलेल्या अधिपतींक जावं तुमी खाल जायजय. नेणारपणी विरोध उलयतल्या बूद नातलेल्यांची तोंडां तुमचे शेगुणी जिणये वरवीं तुमी धांपा. हीच देवाची खुशी. स्वतंत्री जिणी जियेया, तरी पूण खोटेपण धांपून व्हरूंक तुमच्या स्वातंत्र्याचो तुमी प्रयोग करचो नाका. बगार देवाच्या सेवकां बरी जियेवंक तुमी पेसाडा. हर एकल्याक फावो ती मर्याद दिया. भावा भयणींचो मोग करा. देवाक भियेवन चला. रायाक मान दिया. गुलामानो, तुमच्या धनियांक मान मर्याद दिवन तुमी खाल जाया. ते बरे आनी दयाळ असल्यार मात्र न्हय, ते निष्ठुर जाल्यारय तुमी तांकां भियेवन चला. एकलो अन्याया वरवीं आपणाक सोसूंक मेळटा तें देवा पासत म्हूण चिंतून सोंसता जाल्यार तो निजाकी देवाक मानवाता. तुवें केल्ले चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयशी, पूण हातूंत तुका कितें होगळाप? बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें, तेद्वां जाल्यार देवाक तूं मानवाताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर, कारण तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात, ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडान तावन कसलेंच कपटीपण आयलें ना. ताका सवुल्ल्या वेळार ताणें पाटी सोवलें ना. ताका कश्ट आयतना ताणें भेस्तायलें ना. बगार नीती प्रकार जडती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरोवन पवित्रपणाक जियेवचे खातीर
कुरसायल्ले आपले कुडींत ताणे आमची पातकां वावयली. ताच्या घायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळपर्यान वाट सुकून गेल्ल्या बकऱ्यां बरी आसल्ली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय पाटी आयल्यात. अध्याय 3. तुमी बायलांनी तुमच्या घोवांक विदेय जायजय. अशें तांचे मदले कोणीय सुवार्ता सत्मानिनात जाल्यार उतराविणेंच आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्त भिरांतेची साल पळोवन ते मन बदलतले. तुमची सोभाय जाय नये भायली विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगाराची आनी नेसलेल्या आंग वस्त्रांची, बगार जायजय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची, दुलोभ आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोतयाची, जी देवा मुखार अधिक मोलादीक. हे परी पुर्विल्यो त्यो शेगुणी स्त्रियो आपणांक नेटयताल्यो, देवाचेर त्यो भरवसताल्यो आनी आपल्या घोवांक खाल जाताल्यो. अशें सारा अब्राहमाक खाल जावन जियेली, ताका ती धनी म्हणून उलो करताली. तुमी बरी जिणी जियेशात जाल्यार आनी कसल्याचीच भिरांत धरिना जाशात जाल्यार तुमी तिची भुरगीं म्हूण जाले. तेच परी तुमी घोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणले मनांत दवरन तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया. तुमचे सवे एकच जिविताच्या देण्याच्यो सहदायजिण्योन ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया. हाचे वरवीं तुमचे मागणे फळादीक जावंक खंयचीच अडकळ आसची ना. शेकी तुमी समेस्तांनी एक मनाची जायजय. एकामेकाचें सुख दूख चिंतली, भावां भयणींचो मोग करतली. दयाळ आनी खालत्या स्वभावाची तुमी जायजय. वायटाक वायट फारीक करिनाकात. अकमानाक अकमान पाटी दिवचे प्रास आशिर्वाद पाटी दिया. अशें करन आशिर्वाद जोडूंक देवान तुमकां आपोवणें दिलां. पवित्र पुस्तक म्हणटा, लांब आवक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान आपणाची जीब वायटा थावन दांबून दरिजय आनी आपल्या वंठांनी कपट उसारी नये. तो वायटाक पाट करूं आनी बरें आधारूं. तो समाधान सोदूं आनी ताची वाट धरन चलोवं. कित्याक नितीवंतांचेर सोमी दयेन दिश्ट घालता आनी तांच्या मागण्यांक तो कान दिता. पूण खोटेपण आदारतल्यांचेर तो रागाची दिश्ट लायता. बरें करूंक तुमी उर्बेतात वय जाल्यार कोण तो तुमकां बाधक करतलो? नितीपासत तुमकां कांय सोसूंक मेळत जाल्यार तुमी भागीस सई. तांकां तुमी भियेवचे नाका, कालुबुले जावचेय नाका. क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा. तुमचे थंय आसलेल्या भरवशाचें कारण विसारतल्या हरएकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. तुमचे अंतस्करण नितळ दवरा. कित्याक क्रिस्ता थंय तुमी आदारतात ते बरे सालीची निंदा करन कोणीय तुमकां उलयतीत जाल्यार उलयतात तेच लजेक पडतले. कित्याक तुमी कश्ट सोसीजय म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आधारन शिक्षा सोसचे प्रास बरें आधारलेले खातीर तुमी कश्ट सोसचें चड बरें. अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारय अपराध्यांपासत म्हणजे आमा पापियांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच पावटी मरण पावलो. खुडींत ताचो जीव काडलो जाल्यारय आत्मीन ताका परत्यान जिवंत केलो आनी ह्याच आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत आसल्या आत्म्यांक सुवार्ता परगट केली. हाणीच आदी मागां एक वाटेन नोये तारूं बांदून आसल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीग शांतीन राखून आसतना सतमानूंक इन्कार केल्लें. त्या तारवांत थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरून बचाव जाल्ले. तें तारूं म्हळ्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप. हें पवित्र स्नान आंगाचो चिकल धुवन काडिना, बगार देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता. हो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसून आसा. देवदूत, अधिकारी आनी सक्ती ताका खाल जावन आसात. अध्याय 4.
क्रिस्तान आपले कुडींत कष्ट सोसल्यात तुम्ही त्याच मनोभावान घट्ट रावा, कारण कुडींत कष्ट सोसता तो पातकाक पाठ करता. तुमचे उरलेले संसारी जिणयेंत कुडीच्या खोट्या वडण्या प्रकार चला नासतना देवाचे कुशे प्रकार जियेवंक तुम्ही प्रयत्न करा. हाचे आदीन तुम्ही हेर जातींच्या बरी जियेल्ल्यात. अनिस्कळपणान, मस्तेन, बेबदेपणान, गम्मता मारन आणि बोंब्या पुजेच्या खोट्या सालींनी तुम्ही येदोळपर्यंत करशिल्लो वेळ पुरो. त्याच खोट्यापणाच्या उपरांत तुम्ही आता आपणा सांगाता लोळानात तें पळेवन तेच हेर जातींचे विजमित जातात आणि ह्या पासोत तुमची ते निंदा करून उलयतात. जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची झडती करूंक तयार जाल्ल्या देवाक ते लेख दितले. हाचे खातीरच मेल्ल्यांकय सुवार्ता परगट केल्ली. सक्कड मनशांबरी तांचे कुडीन ते मेल्ले तरी तांच्या आत्म्यान देवासवे ते जियेवंदी म्हणून तांकां सुवार्ता परगट केल्ली. सर्व वस्तूंचो शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाकात, शांत रावंक प्रयत्न करा. तवळ मागणे करूंक तुमकां साध्य जातले. सक्तांप्रास चड तुमचेच मदें एकामेका खळानातलो मोग आसूं. मोगा वरवीं जायतीं पातकां भोगसतात. एकामेका उपघा नासतना सत्कार दिया. देवाच्या विविध देण्यांचे आडळतेदार तुम्ही जाल्ले बरी हर एकलो आपणाक मेळ्ळां तें देणे एकामेकाचे सेवेक उपयोग करूं. जो कोण प्रसंग करता तो देवाचेंच उतार कशें परगट करूं. जो कोण सेवा करता तो देवाचे सक्तेन ती करूं. अशें सर्वांत जेजू क्रिस्ता मारिफात देवाक मान जावं. ताका जावं महिमा आनी राजवडकी सासनाच्या सासनाक. आमेन. मोगाचनो, तुमकां वरोवन पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयल्या ती उज्या परीक्षा पळेवन तुम्ही गडबड नाकात. हांतू विशेष कांय तुमकां घडटा म्हूण तुम्ही चिंतचे नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुम्ही वांटेली जाल्यात देखून तुम्ही उल्हास पावा जाय. ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुम्ही आनीकय चड संतोष भोगून दादोशी जातल्यात. क्रिस्ताच्या नांवां पासोत तुमकां कोणीय अपमान करतीत जाल्यार तुम्ही सुभागी म्हूण लेखा. कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करन आसा. तुमचे मदें कोणीय खुनीगार, चोर, खोटो कर्मी वा हेरांच्या हक्कांनी मेतेर जावन शिक्षा भोगता तसलो आसा नाये. पूण क्रिस्तांव म्हणले खातीर एकल्याक सोसूंक मेळत जाल्यार ताणें लजनाये. बगार हे नांव आपणाक आसा देखून ताणें देवाक अर्गां दिवंक जाय. जडती जावपाचो वेळ लागीं पावला आनी देवाच्या घराण्यांत थावन ती पयलें सुरू जायत जाल्यार देवाची सुवार्ता सत्मानिनातलेल्यांची अंतिम परिस्थिती कशी रावात आनी नितीवंत मनशाकच बचाव जावंक कश्ट जाल्यार देव भिरांत नातलेल्यांची आनी पातक्यांची गत कितें जायत. देखून देवाचे कुशे प्रकार कश्ट सोंसतल्यांनी आपणाकच ताचे अधीन करचें चड बरें, कित्याक रचणार तो विश्वासी. अध्याय 5. आता तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक हांव ही बुदबाळ सांगतां. हांवय तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेंत तुमचे सवें एक वांटेली. तुमचे ताबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक चरया. देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया. पूण कायद्यांच्या बळान न्हय, बगार संतोषान. तुमकां मेळोवंक आजचो फायदो चिंतून न्हय, बगार काळजाच्या उदारपणान. तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुम्ही कठीणायेन चलोवचे न्हय, बगार तुम्हीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेष्ठ गोवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच बावाना तसलो महिमेचो मुकुट तुम्ही जोडूंक पावतल्यात. तेच परीन तुम्ही तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक खाल जाया. तुम्ही समेस्त लानविकाय पांगुर्न एकामेकाचे सेवक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देव हांकाऱ्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही खालतीं करा. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो.
सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवसार घरोस घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता. भावार्थान थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावां भयणींकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. पूण तुमकां जेजू क्रिस्ता थंय सासणाचे महिमेक आपोवणें दिल्लो देव, सर्व कुरपेचो दातार, थोडो काळ तुमी कश्ट सोसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट करून स्थापीत करतलो. ताका महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखतां त्या सिल्वानाचे कुमकेन हीं थोडीं उतरां हांवें तुमकां बरयल्यांत. हिस्त देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां धैर्य दिवचोच म्हजो इरादो. तर हे कुरपेंत थीर रावा. तुमचे बराबर विंचून काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पाठयता. म्हजो पूत मार्कय तुमकां नमान करता. मोगाच्या उम्यान एकामेका नमान करा. क्रिस्ता सवे आसलेल्या तुमकां समेस्तांक समाधान लाभो. आमेन.